I move the following. Yes. This House strongly recommends the government to make provision for political reservation in the Goa Legislative Assembly for the scheduled tribes of Goa. As per the census of 2011, scheduled tribes constitute 10.23% of Goa's population. This community deserves to be brought into the mainstream, needs support to make the community more educated as well as empowered, and hence needs a larger political representation to achieve the same. Yes. Tarao Sabagara Somorasa. Speaker sir, ST समाजाची एक प्रमुख मागणी जावन आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाची. सांगपाचें म्हणल्यार हो समाज 1968 OBC कॅटेगरीन आसलेलो, पूण जेन्ना वाजपेयीजींची सरकार आसलेली सेंटराक तेन्ना 2003 वायड ऑर्डर डेटेड 12 एप्रिल 2003 तीन कम्युनिटी ज्यो गावडा, कुणबी आनी वेळीप ह्यो गोवा सरकारान शेड्यूल्ड ट्रायब्स म्हणून डिक्लेअर केल्यो गोवा स्टेटीन. आनी तेन्नाच्यान ही कम्युनिटी झगडत आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाक. सांगपाचें म्हणल्यार एज पर आर्टिकल 330 and Article 332 of Constitution of India provide for reservation of seat for SC, ST respectively in the House of People and Legislative Assembly of State. ही खरी म्हळ्यार गजाल जावपा जालेली आनी गोंयांत सादारण 10.23% लोक जे पळय आसा ते STचे आसा. आनी हें रिजर्वेशन जर जातलें जाल्यार आमकां अंडर डिलिमिटेशन एक्ट 2002 डिलिमिटेशन कमिशन needs to be constituted to determine the number of seats that needs to be reserved for ST category in Goa. हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे आनी त्याच्या सरकाराचे आभार मानता. कित्याक लागून ते सांगता की ऑलरेडी मे म्हयन्याचे 24 तारखेक ट्रायबल डिपार्टमेंटान मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टीस दिल्ली ऑलरेडी बरयलें तांकां की हें डिलिमिटेशन कमिशन कॉन्स्टिट्यूट करपाक. आनी म्हाका म्हाजी सगळ्या माननीय सदस्यां कडेन एक मागणी आसा की ह्या रेजोल्युशनाक सगळ्यांनी एकमुखान युनॅनिमसली हें रेजोल्युशन पास करचें आनी ह्या समाजाक हो बेनिफीट दिवचो. थँक्यू सर. Yes. Vijay Sardesai. स्पीकर सर, हो इश्यू हांवें लास्ट असेंब्ली सेशनान घेतिल्लो आनी म्हाका दिसता हो इश्यू आतां असो आहा की हें डबल इंजीन सरकाराचो इश्यू हो. ह्या सरकारान वयले इंजिना कडेन धुकलून तें पास करूंक जाय. हें रिजोल्युशनाक म्हजो सपोर्ट आहा, पूण रिजोल्युशन घेवन कांय जावचें ना. हें वस्तुस्थिती आहा की हे रिजोल्युशनाक कसलोच अर्थ ना. तुमी थंय वयर फॉलोअप करून घेवचें पडटलें आनी क्लियर कट एश्युरन्स दिवचें पडटलें की 2024 इलेक्शनाचे पयलीं हें जाता काय जावचें ना हें सांगचें पडटलें. स्पीकर सर, हांव हातून मेरिट्स डिमेरिट्साचेर वचना, कित्याक होच इश्यू गेल्या सेशनान हांवेंच घेतिल्लो. सो म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू लूक इन टू एनी अदर थिंग बिकॉज आय एग्री, आय सपोर्ट द रेजोल्युशन, बट आय फील दिस रेजोल्युशन इज गोइंग टू हॅव नो वेट अनलेस यू मूव थिंग्स एट द सेंटर. And if your double engine works, you get it done. If it can't be worked, 2024 जाता हो जायना ते सांगा तुम्ही. Hello, Sarah. Speaker, I'm supporting this motion. The only thing is what आमचे ST community आसात they mood Gaonkar, and we need to protect these people because they are the ones who are the underprivileged. सगळ्यान दुसऱ्यान फायदो घेवन दुसऱ्या जाग्यार पावले. So I am supporting this, that we should give them not only this monetary benefits reservation but also this kind of a reservation so they get empowered आणि वयर सोडपाचे. Shri Viresh Bolkar. Speaker sir, I support this motion. Speaker sir, रिजर्वेशन हे जावपाकूच जाय, पण म्हाजे कडेन एक एलक्यू आसा, म्हाका तेजे प्रश्नूय जाय की तितून कितें आसा तें वाचून दाखयता. वेदर द आयडेंटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ ट्रायबल एरिया शेड्यूल एरिया हॅज बीन कंप्लीटेड. स्पीकर सर, आन्सर आसा देर आर नो सच ट्रायबल एरिया
schedule area identified and notified in the state of Goa. हेजो आतां रिसंट हांव नको कितें येयला तो इम्प्लिमेंटेशन बट म्हाका दिसना अजून पर्यंत जाला कशें. दुसरें, if not, the reason the areas are not notified as per the Constitution of India within the state. Answer आसा the scheduled type शेड्यूल एरिया आणि पॉलिटिकल रिजर्वेशन वेगळो विषय. स्पीकर सर कित्याक लागून सांगता, कित्याक जेन्ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमी मागता तेन्ना खंयची शेड्यूल एरिया आसा ती नोटिफाय जावपाक जाय. हो एलिक्यू नंबर 13C आसा, स्टार्ट एलिक्यू नंबर 13C 1907-2022. बेजीक कितें आसा स्पीकर सर की जेन्ना नोटिफाय जावना केन्ना पर्यंत जातले नोटिफाय. आमी सगल्यांकूच जाय की ट्रायबल एरिया नोटिफाय जाल्ली आनी तांकां जो ट्रायबल रायट्स आसा तो मेळिल्लो. सो हो मेजर पॉयंट आसा व्हेरी, कित्याक आमच्याय मतदारसंघात ट्रायबल एरिया आसा आनी सगल्यांच्या मतदारसंघात खुबशे मतदारसंघांनी ट्रायबल एरिया आसा त्यो नोटिफाय जावपाक जाय आनी ते सेव जावपाक जाय. कितें जाता तितून मागीर कितें ना कितें चेंजीस जाता. आतां आनी एक तितून हें आसा द टायम फ्रेम बाय वीच द आयडेंटिफिकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रायबल एरिया शेड्यूल एरिया विल बी कंप्लिटेड. द टायम फ्रेम कॅनॉट बी विवड, म्हणजे सांगू शकना म्हणटा टायम फ्रेम कितलो लागतलो. सो हेजो हे अर्थ इतलो आसा की अजून पर्यंत काय फ्रेमूच जाल्ली ना आनी कितली ट्रायबल एरिया आसा, खंयची ट्रायबल एरिया आसा ती नोटिफाय जाल्ली ना. सो ही पयलू नोटिफाय जावपाक जाय आनी रिजर्वेशन मेळपाक जाय. रिजर्वेशन समज आमी डिमांड करीत रावले आनी हे फाल्यां समज परत सेम सेंटरांतल्यान सेम येयलो की नोटिफिकेशन जावकूच नोटिफायडूच करूं ना तुमी, परत ब्लेम येतलो स्टेट गव्हर्मेंटाचेर आनी स्टेट गव्हर्मेंट कितें करताली. सो हे जे जितले जागे आसा ट्रायबल एरियाचे आनी हे नोटिफिकेशन आसा ते इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आमी सपोर्ट करता हे रेजोल्युशनाक. लास्ट टायम डिस्कशन जालें, आमी परत एकदा मागता की रिजर्वेशन बेगांच्या बेगान हितून आन्सरूय येयला की चार कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा म्हणून हें करपाचें, बट खंयच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज ते आजून कांय इम्प्लिमेंट करूंक ना. आनी ट्रायबल खंयचे एरिया कर तो सानंद रे म्हणटा करा, म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना, कित्याक आमच्याय हितून सायजेबल ट्रायबल एरिया आसा, कांयच प्रॉब्लेम ना. खंयची एरिया नोटिफाय, प्रॉब्लेम कितें जाल्लो आसा आयज खंयची एरिया आतां सानंद्रेन बसून आसा नाल्यार अजून पर्यंत कितले जाण सानंद्रे. आयज आमची शिरगांव पालेम कुर्का बांबोली विलेज पंचायत आसा, ते विलेज पंचायतीन सायजेबल अमावंट ऑफ ट्रायबल पॉप्युलेशन आसा, मात नोटिफाय करूंक ना. कित्याक करूंक ना, कित्याक तो जागे आसा ते सेव उरपाक जाय, ते ट्रायबलां कडेन उरपाक जाय. स्पीकर जर हे ट्रायबलां कडेन उरपाक जाय, हे कित्याक करिना, कित्याक फाल्यां हे जागे विकूंक विषय मिक्स करता ना. विशय तो मिनिस्टर आसा फाटल्यान मिनिस्टर बोल्ला तो एक विशय सांगता, ताका लागून आन्सर दिला हांवें. फाटलो मिनिस्टर जो आसा तो कितें तरी सांगता म्हणून म्हाका आन्सर दिवचो पडलो, नाल्यार हांव आन्सर दिवपाक ना, हांव बसपाचो आसलो. स्पीकर सर हांव फक्त पर्सेंटेज सांगता की अशे अशे मतदारसंघ आसा म्हणून. ट्रायबल शेड्यूल्ड एरिया आणि रिझर्वेशन्स हितून दोन्ही वेगवेगळे विशय. स्पीकर सर, प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन जे आमचे सर गणेश गांवकारान मांडलां ताका सपोर्ट करपाक हांगसर उबो आसा. स्पीकर सर, कितलीं वर्सां जालीं गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली जे ST रिजर्वेशन मेळपाक जाय आसलें तें आजून पासून मेळोंक ना. कितले आमचे जेन्ना आमकां ST स्टेटस मेळ्ळो 2003, 20 वर्सां सुमार जालीं, पूण आयज पासून जे आमकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय आसलें तें आजून पासून मेळोंक ना. हांव मागतां जे आमकां स्टेटस जे ST समाजाक दिवपाक जाय, कित्याक जे आमचे कितले ऑर्गनायजेशन आसा, जो संस्था आसा ताणें कितली रिप्रेझेंटेशनां दिली आमची गोवोरमेंटाक, गोवा गोवोरमेंटाक, तशें स्टेट सेंट्रल गोवोरमेंटाक, पूण आयज पासून हाचो कांय निकाल येवंक ना. हांव आमच्या सेवाक लागीं मागतां ताणें जाता तितले बेगीन जे आमचो ST जे रिजर्वेशन आसा तें आमकां दिवचें. बाकीची जी आमची रिजर्वेशनां आसा जावं पंचायताक जावं ZP जावं म्युनिसिपालिटी ही जाल्ली आसात, पूण असेंब्ली जे आमचे रिजर्वेशन मेळपाक जाय तें मेळोंक ना. जाता तितले बेगीन आमचे सेमान हें आमचें लक्ष घालचें. तशेंच सेमा लागीं मागता जे आमचे 4 हांगासर ST MLA आसा, स्पीकर सर आसा, गोविंद सर आसा, गणेश गांवकार हांवूय आसा, जाता जाल्यार आमकां घेवन वो आमचे जायते आमचे MLA आसात तेवूय आमकां सपोर्ट करतात, वा वेन्सी आसा, विजय आसा, बाकीचे सगळे आमकां सपोर्ट करता आनी म्हाका सगळे सपोर्ट करतले. एक डेलिगेशन घेवन
जाता तितले बेगीन आमकां सेंट्रल मिनिस्टराक वो कन्सर्न जे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा ताका मेळोन जाता तितले बेगीन हें आमकां रिजर्वेशन हाडून आमच्या समाजाक न्याय दितलो म्हणून हांव सीएम सराक देव बरें करूं म्हणटा. The Prime Member's resolution passed by our colleague Shri Ganesh Gaonkar. So because last time muge star question alle ejir and we had explained very clearly. So I will not go in detail. But why? Scheduled tribes je aha temka political reservation जावपा जाय with a deadline. ये बिस्ते वयल्या वयर ये बिल घान तेमक थिंग चोयताय तेंका आश्वासन दिवपा गरज ना. बिला एश गरज नाहली आज. It is possible to be done in 2024. कित्याक हे bill घेऊन जर तरी घालपा जाल्यार it is the matter just of your own government which is there in the central to ensure that you are doing it. हे मध्यमांतल्यान ह्यात bill pass जालें जाल्यार तुम करून दितले 2024 पयले. So the resolution pass जालें जाल्यार. So the whole thing is because sir, yes, scheduled tribes need reservation and it has to be done and we support this resolution over here. Cruz Silva. Speaker, sir, I stand to support the private member resolution moved by Shri Ganesh Gaonkar. Sir, scheduled tribes of Goa, ये आमका Goa legislative politically तांका तेंगे reservation मेळपाक जाय. हांव हे resolution हांव support करता. Speaker, sir, I rise to speak on the private members resolution moved by Ganesh Gaonkar. I think most of the members have spoken and there is, in the last assembly session, we have all spoken. Soglani view mandlay, tuye view mandlay. Just as a follow-up, Speaker sir, 19 July, mugele ek LAQ number 127, which I had tabled to the Honorable Tribal Welfare Minister. I chaw ek share ko tha. Ito ay kit ma session ak. Kita gelte session a sanglole ki ami emukar otle monon. त्यानंतर कितें जालां स्पीकर सर, I had asked for the details and the copies of the proposal sent to the government by the Directorate of Tribal Welfare pertaining to the ST reservations of seats in 4 assembly constituencies of the state. Maka ek annexure dila. It is about the copy of the proposal sent to the Government of India by the Directorate of Tribal Welfare pertaining to the scheduled ST reservations of seat in assembly in the state. And it is written by the Secretary Minister to the Secretary Ministry of Law and Justice, Delhi, by Director of Tribal Welfare Dashrath Redkar. And the Speaker, tej nantar ye letter kenna boreli 24th 5th 2023 after the session. The ST population, they have threatened to boycott the Lok Sabha election. Temi ek सगळ्यांक सांगला, तुमकांय ते मेळ्ळें, सगळ्यांक मेळ्ळें, मुखेलमंत्रीकय मेळ्ळें. तेज नंतर स्पीकर सर आमी प्रश्न केले की द डिटेल्स एंड कॉपीज ऑफ द कम्युनिकेशन्स रिसीव्ड फ्रॉम द गव्हर्मेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आफ्टर सेंडिंग द प्रपोजल pertaining to ST reservation of seats in 4 assembly constituencies and the current status of the proposal pertaining to the scheduled tribes reservation of seats in 4 assembly constituencies. And the Speaker sir, as Zabab choi, Zabab kit dila sarkaran. No communication has been received from the Ministry of Law and Justice Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi, with regards to this office letter of even number dated 24/5/2023. Munche Speaker sir, Mukhyalmantrin जे डबल इंजिन सरकार तो म्हणटा, he has to use his good office. We cannot just play, Speaker sir, with this issue. There are several members. Of all 40 of us, anyone could be axed. We should be ready to be sacrificed for the ST community. पण Speaker sir, हे मुखेलमंत्रीन ताबडतोब करपाक जाय. लोकसभा इलेक्शनाक नाल्यार ते सारके रेव्होल्यूशन करतले. तुकाय असो पडो थिंगा, कोणा सोडपा न्हय. स्पीकर सर, तुकाय असो पडटलें थिंगा, तूं आतां एक कस्टोडियन सारको हावजाचो आनी तुका मान आम दिताय आनी तुवें एक म्हाका दिसता डेलिगेशन मुखेलमंत्रीक सगळ्यांक व्हरचें जे तेणें सांगलां, बाब आंतोनियोन जें सांगलां
It is a very important issue. Let us not politicize it. I am also not politicizing. I am only placing facts of the answers as a follow-up. जे आम्ही सरकारा कडेन घातलेले तेज नंतर जे लेटरांतल्यान सेंटरांतल्यान कांय आदेश जाले ना. सो खूंय ना खूंय हें डबल इंजीन सरकार खूंय ना खूंय फेल जाता अशें दिसता. स्पीकर सर मुख्यमंत्री हांव निवेदनाक सांगता की 2003 सालाक जांकां ऑल ओव्हर इंडिया स्टेटस मेळ्ळें पळय तांकां म्हाका दिसता 3-4 राज्यांक तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळ्ळें. आनी तुमचे म्हायती खातीर लेटेस्ट म्हणटा तें जम्मू काश्मीराक जे आसा न्ही म्हणजे आत्तांचें म्हणजे वर्सभरांतलें मागीर ताका डिलिमिटेशन कमिशन बसोवन तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिता. ह्या बेजाचेर म्हाका दिसता की होम मिनिस्ट्रीक आमी गोंयच्यान डेलिगेशन ताबडतोब वचून मेळप गरजेचें. थँक्यू स्पीकर सर. रुडाल स्पीकर सर, गणेश गांवकारान जे रेजल्युशन हिंगा मांडलेलें आहा ST रिजर्वेशनाक ताका म्हाजो फूल सपोर्ट आहा. जालो न्ही ऑपोजिशन लिडर जालो न्ही उलयता जालो सर. डबल इंजीन सरकारान कितें केलां तें सांगता ताका. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डिक्लेअर्ड 3 communities गावडा कुणबी वेळीप एज अ शेड्यूल्ड ट्रायब in the state of Goa. Wide notification number 13/1490 dated 12/4/2003. Opposition leader 12/4/2003 तेन्नाय डबल इंजीन सरकार असलें वयर आनी सकयल. पण ओयरान सकयल तेन्ना आतां आहा मरे कोण मरे म्हाजे मागीर इतले वर्सां तेंक कित्याक फोटो येताय इतले वर्सां ते आहाय केन्ना डेट सांगची आतां आहा न्हू तुगे डबल इंजीन सांगता मरे हांव तेन्नाय असले. तेंचे डबल इंजीन असले पळय न्हू ती दोनूय इंजिनां फेल जाल्ली. वयलेय फेल जाल्ले आनी सकयलेय फेल जाल्ले म्हणून 2003 दिल्या उपरांत सुद्दां तांकां रायट मेळपाक परत 2012 सरकार येवचें पडलें आनी तेज्या उपरांतूच तांकां रायट्स मेळ्ळ्या. अपोजिशन लिडर आयक तो आयकोंक जाय तें आयकना. तांकां सगळे रायट्स जे दिल्या पळय न्ही ट्रायबल आनी सगळे पयले फावटीची मिनिस्ट्री केल्या पळय न्ही तुमी असले तुमी सांगताले ते ऑनरेबल स्पीकर हे ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले. ओके आनी सगळ्या ट्रायबलांक रायट दिल्या ते 2012 दिल्या. हेय रायट दिचे म्हणजे तू मान्य केन्ना दितलो तो तू मान्य कर तुझे डबल इंजीन सरकार कंप्लीट तुझे फेल असले म्हणून आमचे न्ही. तुझे डबल इंजीन सरकार कांयच काम इंजीन सरकार तू मोठा तुगे आहा मोठ न्हू. तुझे जेन्ना असले पळय न्ही रे वयर आनी सकयल तेजे इंजिनान न्हू टायरूय फुटलेले. The Office of the Chief Electoral Officer Goa has written a letter dated 25/2/2014 Election Commission of India readjustment of the SC/ST Parliament Assembly seat which is an ordinance of the Government of India official gazette 27/9/2013. आमच्या हांगासल्या इलेक्शन कमिशन ऑफिस बरयलें आनी तांकां लेटर गेलें. ताज्या उपरांत स्पीकर सर म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ ज्युडिशरी यांच्यानी 3rd ऑर्डिनन्स 2013 काडलो. तुमी सांगला तो. फक्त प्रॉब्लेम कितें एक जालो तोय सांगता हांव. प्रॉब्लेम हांगासर म्हणजे सगळ्यांची रिप्रेझेंटेशन एक द ट्रायबल कम्युनिटी सच एज उटा युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन अलायन्स गोकुवेत मागीर गोवा शेड्यूल्ड ट्रायब एक्शन कमिटी मार्मागोवा शेड्यूल्ड ट्रायब एसोसिएशन मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मार्मागोवा तांचें रिजर्वेशन आसा आनी ताज्या भायर एक पेमेंट शेट आतां जो MLA तेजें रिजर्वेशन आसा. जाल्लें कितें तर ज्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व दवरलेल्यो पळय न्ही तितूर मया एक रिजर्व घातलेलें मदीं. सो जो थोडोसो डिले जालो पळय न्ही आतां आमी नवें रिप्रेझेंटेशन धाडपाक सो दॅट ताजें रिप्रेझेंटेशन येयलें तेन्ना ती कशी रिजर्व घातली हें म्हाकाय कळूंक ना तेन्ना. एज पर द सेन्सस 2011 द पॉप्युलेशन ऑफ द ST कम्युनिटी इज 1,49,275 which is at 10.23%. म्हणजे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व जावपाक जाय. Article 330 and 332 the Constitution of India speaks about the reservation of the Parliament. So according to that 4 constituency reserve jata. Article 82 of the Constitution of India speaks about the readjustment of the seat of the census. ताज्याच प्रमाणे उरलेली लेटर आमी बरयल्या मागीर. Okay, as per the section 3 of the delimitation 2002 the Ministry of Law and Justice हाज्या कडेन आमी आतां ऑलरेडी बरयले delimitation commission फॉर्म करपा खातीर सांगला आनी जशें हॉनरेबल स्पीकरान रिक्वेस्ट केला पळय न्ही ओके त्या प्रमाणे आमी अलॉंग विथ द होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हाका जाता तितके बेगीन डिलिमिटेशन कमिशन जें आसा एकदां सेट जालें काय परत खरें आतां सेन्सस जो आहा पळय न्ही हो 2011चो सेन्सस धरून तांकां ज्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज 4 ज्यो आसा रिजर्व करचे पडटलो. आमी तशेंच रिक्वेस्ट केला कारण
2021चो सेन्सस जो जावपाचो आशिल्लो पळय न्ही आतां फुडले एक्चुली तो जावंक ना बिकॉज ऑफ कोवीड ते खरें 21चो सेन्सस कन्सिडर करून रिजर्वेशन दिवपाचें आशिल्लें बट तो जावंक ना आमी परत रिक्वेस्ट केला तो जरी जावंक ना आसत यू डोंट वेट फॉर द 2031 यू कन्सिडर द 2011 कन्सिडर करून तुम्ही जो आसा तो हे करचो म्हणून द डायरेक्टर ऑफ द ट्रायबल वेलफेअर हॅड रिटन अ लेटर 24 May 2023 टू द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द लॉ अँड जस्टिस लेजिस्लेचर टू द कॉन्स्टिट्यूशन डिलिमिटेशन कमिशन एज टू प्रोवाइड इन द आर्टिकल 330, 332 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नरीड विदिन द सेक्शन 3 ऑफ द डिलिमिटेशन ॲक्ट 2002 हाज्या प्रमाणे आमी लेटरूय धाडला आनी ताज्यो कॉपी आनी ते सगळें आसा ती स्पीकर सर ह्या हावजाक हांव इतकेंच सांगपाक सोदतां की आमचें सरकार खूब सिरियस आसा की ट्रायबल रिजर्वेशन दिवपाच्या बद्दल लोकांक भडकोवपाचें काम करूं नाका रिव्होल्युशन करपाचें तो रिव्होल्युशन तो जागो जालो तो मागीर लोकांक सांगपाक नाका स्पीकर माननीय मुख्यमंत्री आनी सांगपाक एक म्हणटा तें ऑलरेडी केले एक कॉमेस केले रेव्होल्युशन भडकोवपाचें काम करता आनी कांयच स्पीकर सर अरे केन्ना जातले स्पीकर सर आतां येते असेंब्ली होणे कितें मेळ्ळें आतां स्पीकर सर बसून घे रेव्होल्युशन जाले बसून घे माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही एक काम करचें की एक तुम्ही डेलिगेशन जे आसा ताबडतोब आफ्टर हें अधिवेशन जाले उपरांत एक होम मिनिस्ट्री स्पीकर सर तुम्ही जशें सांगलां तशें आमी जे सगळे आमचे बाकीचे सगळे मेंबर्स आसा हांकां घेवन म्हणजे हांव आसतलो बाकीचो मंत्री बाकीचे इवन हातून बाकीचे कोण येता तांकांय घेवन एक आमी होम मिनिस्टर आनी लॉ मिनिस्टर हांकां मेळून तेजे रिप्रेझेंटेशन दिवपाची तयारी आहा आयच्या घडीक आमी हें रिजोल्युशन ह्या हावजांत आमी पास करता येस सगळ्याची संमती आसा न्ही प्रश्न असो आसा थाराव मंजूर करपाची अनुमती दिवची काय कितें जेंकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय आतां तरी अजुरी हय म्हण मरे मरे